साई पर्रा क्रिकेटर्स खेळ आणि सांस्कृतिक असोसिएशनान 7वे फावट बॅडमिंटन सर्त आयोजित केल्या। आयतारा सांजे सावन ही सर्त सुरू जाल्या। फाटली 7 वर्सां जाली भुरग्यां मदीं बॅडमिंटन खेळाचे म्हत्व पावचे म्हूण क्लबाचे सदस्य ही सर्त घडोवन हाडीत आसा, अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या। अर्डेक्सको खातीर पर्राच्यान गौतम शिरोडकार। हो टुर्नामेंट आम्ही 7th टाइम ऑर्गनायज केला। दिस इज द 7th इयर आम्ही हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज केला। हांव म्हणून तरी 7च्या वेळी हो सक्सेसफूल टुर्नामेंट 7 ऑर्गनायज केला। आमचो स्पेशल मोटो आसलो जेन्ना आमी हो टुर्नामेंट स्टार्ट केलो तेन्ना की भुरग्यांक आमच्या गांवच्या भुरग्यांक सरावंडिंगांक वयर काडचे। पयलो टुर्नामेंट जाल्लो तो फक्त आमी इंटर विलेज असो केल्लो, पर्रा वेल्ला काणका। बट त्या टुर्नामेंटाची पॉप्युलरिटी पळोवन इयर बाय इयर आमी तो ग्रो करून आतां गोवा स्टेट लेवलीचेर करता। हांगा चडशे गोंयचे टॉप प्लेयर ऑफ द गोवा, रिनाउंड प्लेयर येवन खेळून गेल्ले आणि ह्या वर्सा सुद्दां ते पार्टिसिपेट करतले। जो आमचो टुर्नामेंट आसा तो इट वील बी इन अ PVC चॅम्प, PVC ज्युनियर चॅम्प आणि ऑल गोवा चॅम्प सुद्दां आसतलो। पयली परत एकदा सांगूंक सोदता की आमचो मेजर मोटो आहा की पॉप्युलरिटी फॉर द बॅडमिंटन टुर्नामेंट। आणि जे आमी चिंतलेले 7 वर्सां पयलीं, हांव म्हणूंक सोदता की आमी 100% ना, पण आमी खुबशे वयर पावले, आतां सक्सेस जाला। कित्याक की आयज तुमी पळयतले की 7 वर्सां पयलीं हांगा ज्युनियर लेवलाक पर्रा गांवचे बॅडमिंटन जो टुर्नामेंट, बॅडमिंटन जो स्पोर्ट्स आहा इतलो पॉप्युलर ना गोंयांत। तो कांयच लोकांक खबर सुद्दां नासली, भुरग्यांक खबर नासली। पण आयज तुमी पळयता की जवळ जवळ 50 तरी पर्रा वेल्ला काणकाचे भुरगे हांगा येवन बॅडमिंटन खेळटात। आणि जो आमचो मोठो उद्देश आसलो तो सक्सेसफूल जाला, म्हणून हांव शिवराम भाईक कॉंग्रेच्युलेट करता आणि आमच्या पर्रा गांवच्या सगळ्या लोकांक कॉंग्रेच्युलेट करता की थँक्यू व्हेरी मच, आमचे जे भुरगे आहा ते हांगा येवन खेळटा म्हणून।